सांता क्लॉज गिफ्ट आणला तुका गिफ्ट अय चॉकलेट आणला चॉकलेट गिफ्ट आणला किती करता अरे बाबा धरता आणि उडयता सगळं चॉकलेट दे म्हणून सांग चॉकलेट इश्वी गिफ्ट दे म्हणून सांग गिफ्ट दे म्हणून सांग ताका पळयता ताका कोण रे सांता क्लॉज होय पळय गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल कशा आहा तुम्ही आम्ही सगळी बरी आसा 11 जाली जस्ट आतां ब्लॉग स्टार्ट करता जस्ट 10 उठले हांव आयज कित्याक इशूक न्हिदलेलो म्हणून हांव न्हिदलेलें थंडी जाला सामकें की सांगू तुमकां तोंडांत टेस्ट ना आनी ताका इशूका मातशें थंडी आहा पण ताका नाकांतल्यान वयता म्हाकाय वयता नाकांतल्यान थंडी भायर सरला ओके बरें पडटा मातशें थंडी वचोंक जाय सो तोय मातसो की करता सेरलॅक केलें सेरलॅक खायना रडत रावता घेवन बसचें पडटा म्हणून की करतलें आतां जस्ट न्हिदला तो आतां न्हिदला म्हटलें बेगिना सगळें मशीन मारलें हांवें आयज पुसचें ना ओके काल पुसलेलें जस्ट मशीन मारलें आतां हें रूम उरला मशीन मारपाक सगळें बॅड बी सगळें क्लीन करूंक जाय कामां सोंपना आनी कितलो वेळ न्हिदून रावतलें कामां तशीं उरता हांगासर ताका लागून बेजार येयलो सारको थंडी जावप म्हटल्यार सामकें बेजार तकली जड जाता कितें काम करूंक मूड येना आनी कितें खावंक दिसना कितें खावपाक जाल्यार खावंकूच जाय पण टेस्ट ना तोंडार अशें जालां सो जस्ट न्ही कपडे बी सगळे फोल्ड केले सुकलेले कपडे काडले आनी सगळे फोल्ड केले तो आतां पळय ताका घातला हांवें जुलान तो न्हिदात ना उठलो ताकाय मातशें आतां की करता तो पळय तोय मातसो किरी करता तो न्हिदात ना कितें रे न्हिदना न्हिदना आं हालयत राव म्हणटा हें हालयत राव मागीर उग्गी रावता न्हिदात ना सो आयज न्ही हांवें ब्लिंकिटांतल्यान फस्ट टायम चिकन ऑर्डर केला कित्याक लागून ऑर्डर केला चिकन सांगता मागीर ताच्या वांगडाच हांवें कोथिंबीर पुदिना आनी मेथीची भाजी सामको सुकला सामको हें पळयात सारको लाले भाजी आनी कितें करपाचें सुकलेलें आहा आमकां लॉस तेंचे फायदो तांकां फायदो आमकां लॉस ना जाल्यार ते सुकलेले बी कितें दवरूंक जाय म्हाका ते रिटर्न करपाक कंप्लेन करपाक कळत ना कशें तें हांवें खूब सर्च केलें एक मिनट हाका मातशें न्हीद घालूं येता हाका दोळ्यान न्हीद आसा पण न्हिदना हांव सो न्हिदलो ताका न्ही थंय बसोंक जाय हांवें आनी हालयत रावंक जाय जो पर्यंत तो न्हिदना ओके सो हांवें न्ही मेथी आनी कितें तें पुदिना आनी कोथिंबीर न्ही सामकें बरें येयला सारकें सो कोथिंबीर आनी पुदिना न्ही सामकें फ्रेश येयला सारकें पुदिना न्ही म्हाका बरें मेळ्ळें 10 रुपया इतलो मोठो काट म्हणजे हें बंडल को दी गरम गरम उदीक पिवंक जाला काल हांवें काडा केल्ले काडा सगळे जाणां काडा पिले ऋतुका मातशें थंडी जाला तो मातसो नाक हें करता सोंसो करता तो कितें करता स्क्रोतान आयलो न्ही सद्दां हेअर वॉश करता तो न्ही सामको बेगिनच स्वेट जाता ताका लागून तो हेअर वॉश करता पण ताका नाका म्हणटा तरी पूण आयकना अशें जालां आमचें सो आयज हांवें फस्ट टायम न्ही ब्लिंकिटांतल्यान न्ही चिकन ऑर्डर केलें म्हाका न्ही चिकन ऑर्डर करून भंय दिसतालें म्हणजे कशें आसता कितें सो पळया म्हटलें आयज जस्ट 500 ग्राम चड ना 150 रुपीज कितें तरी बरें आहा आयज हाडलें हांवें कित्याक लागून खबर आहा रेहान न्ही जस्ट थोडे दीस उरला वयता तो संडे वयता पयस देवा न्हिदना तो एक मिनट सो रेहान न्ही संडे वयता फाल्यां एकूच दीस आहा सो म्हटलें ताका न्ही खूब लायक रस ऑमलेट बी तो म्हणपा अशें जाता पूण रस ऑमलेट खावंकूच ना म्हणपा लागलो म्हणजे जेन्नाय तूं गोंयान येता न्ही रस ऑमलेट खावनूच तूं वयता सो हांवें म्हटलें शिव आतां आमी हांगाच करया म्हटलें घरानूच चिकन हाडून करया खावनी म्हटलें सो म्हटलें शिव ना न्ही शिव गेला इव्हेंटाक तो ना तो जेवपाक येयल्यार बरो आहा कांय खबर ना सो म्हटलें ब्लिंकिटांतल्यान ऑर्डर करून पळोवया म्हटलें सो बरें आसा जस्ट क्लीन करून मीठ लावन दवरला हांवें आतां ताका ग्रीन मसालो लावन दवरूंक जाय मागीर सांजचे येता तेमी सांजचो पाव येता हांगासर तें एक टेंशन ना पाव घेवन तांकां खावून कितलें जाय तें ओके सो तेंच भाजीचें आमकां टेंशन पडलां हांवें म्हटलें थोडे जाल्यार थोडे आतां बरें वचना न्ही रे बरें कांदे बिन चड घालूंक जाय मातशें बरें पडलें खबरां बीन ओके सो चला चिकनाक मीठ लावन दवरला मातसो तो रूम उरला हांव क्लीन करून घेता ताका मागीर सेरलें खावंक जाय म्हाका तो सकाळीं तेणें न्ही फक्त दूद पिवन न्हिदला सेरलें खावपाकूच रडटा सारको आतां पळोवया कितें करता म्हाका कांयच कळना जस्ट थोडेशें करता हांव सांगाचो गरम गरम कशें आपलें कशाय करून दवरलेलें सगळें गंजन बी घालून केलेलें हांवें आनी क्रिसमसाचें कांयच डेकोरेशन करूं ना हांवें जस्ट क्रिसमस ट्री केलो तितलेंच तशें आहा सामान कांयच लावूंक ना कांयच करूंकूच ना
शिव म्हणपालो मंडे आमी या जे कितें आतां डेकोरेशन हाडपाक या म्हणपालो मंडे आपूण फ्री आसा सो मंडे पळोवया सो कांयच करूं ना हांवें कितें करया म्हटल्यार हेजे बाबूच्या हितूनूच टायम वयता मागीर मूड ऑफ जाता मागीर विडियो एडीट कर हें कर तें कर हितूनच टायम वयता सो ओके आनी थोड्या वेळ मेळटा तुमकां ओके चला सो ग्रीन पेस्ट न्ही हांवें वांटून घेतला आनी चिकन न्ही सायजीन न्ही मातशें मोठे मोठे येयल्ले सो हांवें न्ही 2-3 अशे पीस केले करीक न्ही बारीक बारीक पीसच बरें लागता आनी सगळें बरें हांव अशें हाडा बिडा धाडूंक ना हेंच्यांनी बरेंशें मासूच येयल्ले मीठ लावन दवरलें तेका हांवें खातले कोण आतां करी केल्यार म्हाका टेस्ट कळचें ना तें करी कशें जालें तें म्हाका तोंडांत टेस्टूच ना आई आयज खायना आतां शिव जेवपा येयल्यार कळटलें म्हाका ऋत्विका खायना चिकन करी बी ताका लायक ना तो दाळ खातलो तो पळया शिव येयल्यार तो टेस्ट करून पळयतलो म्हाका आनी कळना टेस्ट तोंडांत मीठ सारकें आसा काय ना कितें तें सो हें पळयात हें आसा 500 ग्राम 150 कशें पडलें म्हाका सो सायजीन मोठे येयले हांवें कट केले आनी ग्रीन पेस्ट म्हजें रेडी ताका आनी लावून दवरता मातशें बरें मॅरिनेट जावनी सो हें पळयात लावून दवरला ताका बरें मॅरिनेट जावनी सो आई बसला हांगा भाजी शिंता आई म्हणटा उदकान बरें धुलें भाजीक सामको जीव येयलो खंय आतां मातशें फ्रेश दिसलें न्ही गे आवय हांवें म्हटलें म्हाका लायक तें मेथीची भाजी खूब लायक म्हाका बरें म्हटलें कांदे बिने चड घाल म्हटलें तितलें वायट ना तें भाजी बरें आसा मातशें तें सुकलेलें आसलेलें कालचें बी आसतलें तें पण तितलें हें ना तरी पूण न्ही आतां जस्ट हांवें न्ही तांकां कंप्लेन धाडला हांवें म्हाका एक मेवळें फोटो धाडले भाजीचे आनी धाडले बरयले हांवें फेनुग्रीक फ्रेश ना दीस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम ब्लिंकीट म्हणून हांवें धाडला आजून कांय रिप्लाय ना ओके असो सो आतां हांव न्ही इश्यूज आजून उठोवंक ना सो म्हटलें सोय आनी कांदो सगळें भाजून घेवया हें जालें की मागीर म्हाका टेंशन ना मागीर तो उठलें की ताका तें बरोवंक जाय आतां खातलो काय ना म्हाका कांयच खबर ना 3-4 दीस जाले अशें ताका प्युरी बीन कांयच घालना कांयच खावपाक हें करना तोंडाक घातलें की पॅक किंवा रडटा आनी फूर फूर करता तोंडां तशें भायर काडटा अशें सो पळोवया आतां उठलो की सल्ले दिता म्हणजे न्हिदला म्हटलें फ्राय करून घेवया ते सोयी बीन भाजून घेता मागीर मसालो रेडी करून दवरता मागीर सुशेगाद हांव हें करतलें कित्याक तें मातशें लागोनी ग्रीन पेस्ट जालां न्ही सो ताका लागून आनी चिकन शाकोती हांवें ऑलरेडी शेअर केल्लें आसा आनी ताका तो विडियोक न्ही बरो रिस्पॉन्स येयला कितें 15,000 काय 16,000 अशें रिस्पॉन्स येयला सो कोणाक जाय जाल्यार सांगा हांव तुमकां लिंक शेअर करता ओके आनी काय तुमकां दाखयना कित्याक रिपीटेड जाता म्हणजे लोक पळोवपाक बेजारतात हां बरं लागता खूब बरें लागता आनी तुमकां खबर हांव तेजे मसाला ऑर्डर करता A1 लागता तेजो मसाला खरें सांग तुमकां सो आयज म्हाका तोंडाक कांय टेस्ट ना पण म्हाका चिकन करी खावंक जाला खाता पळोवया ओके सो आईक खंय बिर्याणी खावंक जाला खंय पुलाव सो म्हटलें संडे हाडया म्हटलें चिकन आनी पुलाव करया आनी थोडेशें फ्राय करया आयज स्पेशली रेणा लागून हांवें ऑर्डर केलें कित्याक वयता न्ही खावन वता न्ही म्हटलें ताका लायक हांवें केलें जाल्यार खूब लायक सो ओके संडे मागीर पुलाव करया म्हटलें ओके चला हांव फ्राय करून घेता मागीर मेळटा तुमकां सो जस्ट शिवाका कॉल केले आमी जेवपाक येता आपूण बेगीन येता म्हणपालो पण जेयना म्हणपालो भायर जेता म्हणपालो म्हटलें आसूं म्हटलें यो म्हटलें हांगा जेव म्हटलें भायर नाका म्हटलें सो चिकन करी करता न्ही टेस्ट तरी पळोवया कशें आसा तें मीठ बीठ सारकें आसा काय ना सो येता म्हणपालो सो फटाफट करता हांव दाळ बी आसा कालचें तर चिकन करी भाजी जालें ती दवरतली बेगिना ओके सो भाजी न्ही जायत येयला आजून इश्यू उठोवंक ना एक जावपा येयली न्हिदला सो आई गेलो शावर घेवपाक सो हांव खाता हांगासर कॅरट केक तुमकां सांगू कॅरट केक इतलो बरो जाला चिंतोंक ना की इतलें बरें जातलें म्हणून कित्याक हांवें फस्ट टायम केल्लें न्ही ताका लागून खूब बरें जालें हांवें पळयात थोडेशें दवरलां ऋतिकाक आनी शिवाक आई खायना आई पयर खालें सो एकदम बरें जालां खूब लायक जालें म्हाका सॉफ्ट जावन सामकें बेस्ट जाला सो केक बीन करपाक इतलें एक्सपर्ट ना हांव म्हणजे कितें करत रावंक जाय अशें प्रॅक्टीस जाता ओके सो आतां हांव करता करी शीत बीन करून जालें करी करता भाजी ऑलमोस्ट जावपा येयला उदक आसा अजून हांगासर न्ही भाजी रेडी आतां पळोवंक अशें बरी दिसता भाजी ओके भाजी रेडी रायस जालें आनी हांगासर पळयात चिकन शाकोती जालें आयज न्ही हांवें चिकनाक न्ही तशें हें घातलां खसखस पॉपी सीड्स मातशें न्ही करी न्ही मातशें थिकनेस जाता सो हें जाल्लें आसा शिव आयल्लो आसा आनी व्हडल्यार उतर उलयता चिकन शाकोती तुका दिसता तें चिकन शाकोती म्हणून वॉट इज दीस खंय बरी इंग्लीश मारता
कोंबडीचे पीस आता पळय म्हाका आयज घरान चिकन केला म्हणून वास येना नाक ब्लॉक जाला टेस्ट करून पळोवंक ना हांवें म्हाका टेस्ट केलें हांवें म्हाका तें मीठ का आसा खबर ना मीठ सारकें आहा बरा बरा सारकें आहा ओके बरा नायस जेव 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 बरें जाला बरा सो जस्ट शावर घेवन येयलें हांव मागीर इशू उठलो आई ताका दिता सेरलॅक आई सामको टायमूच चेंज जालो तेजो 12 उठलो न्ही 1:30 उठलो सो आतां तो खाता सेरलॅक ताका न्ही तोंडान टेस्ट ना आमी बेश्टेच ते म्हणटात खायना खायना म्हणून ताका तोंडान टेस्ट ना म्हणून तो हें करता आतां ते सेरलॅक्स केल्लेले पळय हांवें रायस सेरलॅक्स सोंपपा पावला मागीर हांव दुसरें करतलें तुमकां हांव शेअर करता ओके आनी परत सेम केल्लेले पळय हांवें रायस सेरलॅक ते परत करचें ना हांव आतां डिफरंट करतलें आतां व्हडलो जालो तो आमी कितें खाता न्ही तोंड आं करता खबर आहा पाग सारको पण इल्लेले घालता हांव पळो जावं इल्लेले तोंडान घालता हांव ताका रेश्वीक सो रेहाना कॉल केले रातचे यो म्हणून येतलो रेहान शिव येतलो न्ही तूं यो ट्राय करता ट्राय कर कित्याक रेहान सपोज येयलो न्ही खावपाक शिवाकूच मिस करतलो शिव ना म्हणटलो सो ट्राय कर येवपाक ट्राय ओके हाय म्हण सगळ्यांक इश्वीक अय हांगा हाय म्हण सगळ्यां हाय म्हण बुबू जाला सांग बुबू जाला म्हण सांग आपल्या थंडी जाला म्हण सांग सांग आं जस्ट बरो न्हिदर उठलो आयज हाय म्हण सगळ्यांक आं कितें सोदता सो जस्ट शिव गेलो जेवन शिवाक 2-3 दिसांनी न्ही सारकें ना रातचे 3 येतालो आनी संक उठतालो आनी वयतालो आयज लास्ट आयज रातचो म्हाका दिसता 3 सेटअप आहा ते रातचे 3 ते सकाळीं 7 पर्यंत सो आयज ताका न्हीद ना आयज ताका फूल डे न्हीद ना आयज ताका फूल डे भशेन न्हीद ना ते फाल्यां इव्हेंट दिते ताका लागून जस्ट गेलो जेवन हो हांव खेळटा कितें करता मातसो न्हू रे सांग कितें म्हणटा बरो पळयता कळटा ताका मोबायल घेतला म्हणून मम्मी न्हू रे सो सांज जाली न्हिदलेले जस्ट उठले इशूकू उठला रावला हांगासर हांव पाव येतलो आतां सो हांगा रावचें पडटा तो मागीर झुपून वयता मागीर तो आजून येवंक ना तो 6 जाली हांगासर 6:15 बी असो येता तो काय बेगिना येता सो पाव वाडले हे गे रे मस्का पाव हांव आतां उठला आनी चिप्स खावंक बसला गे ते हे खाय भितर घाल आतां मस्का पाव हाडलें हांवें आनी रिशुकाक हें हाडलां हांवें काकण हें पळय गे काकण हय सो हें हाडलें आनी पाव हाडलें तें काकण न्ही भुरग्यांक दिवंक जाय कशें करूंक जाय खबर आहा इल्लोसो पीस घेवपाचो गरम उदकान ताका बरें शिजोवंक जाय न्ही गे ते उदकान न्ही ते शिजतले पळय ते मोव जाता उदकान ना जाल्यार दुदान बरें शिजोवन न्ही तें बरें सॉफ्ट जाता मागीर स्मॅश करपाचें आनी भुरग्यांक खावपाचें सो आतां ताका दिलां हांवें सेरलॅक सो फाल्यां ताका खावयता आमकां धाकटें आसतना आई तेंच काकण दितालें हाडलें हांवें इफ तो खाता न्ही बरो मागीर नेक्स्ट टायम आनी हाडपाचें न्हू रे इश्वीक मस्ती उठला इतलो मस्ती जाला सो इश्वीक सामको किरिकिरी करता तो प्लेस थंय घातलें न्ही किरिकिरी करता सो भायर घातलें बरो खेळ्ळो किरकिर करपा लागलो घेवन बसलें हांव किरिकिरी करपा लागलो म्हटलें हांगा बस म्हटलें चल तूं अभ्यास कर इतवीक चल सो हेजे स्टडीज घेतालें हांव चल रे तो म्हटलें एका न्ही जागो चेंज करूंक जाय आतां मरे तूं हांगा न्हीद मागीर रडल्यार मागीर हांव ताका हांगा घालतलें किचनान मदीं आनी ऑप्शन ना ताका न्ही न्यू प्लेस जाय बसपाक फक्त घेवन भोंव म्हणटा कितलें घेवन भोंवतले आई हांगा बसला आईक आतां गळो दुखता खंय आनी तिका आतां सुरू जाला थंडी एकदां एक्चुली न्ही इशुकाक पयलीं थंडी जाल्लें मागीर म्हाका आतां आईक रे इश्वीक खेळ ताणो घेवन रितीवाचें स्टडी घेतालें हांव चालू आसा अजून शिवान मॅसेज केल्ले की रेहान 9 येतलो खंय म्हणजे बरें जालें मागीर ताका स्टडीज बीन घेवन न्ही मागीर कांदो बीन चॉप करूंक जाय ऑमलेटाक ओके वो आतां न्हिदात ना मातसो न्हिदल्या मातशें बरें पडटा न्हिदात ना खेळटा खेळोनी खेळटा मागीर ताका काडून थंय घालता किचनान नाल्यार मागीर थंय घालपाचें चेंज करपाचें जागो सो जालें स्टडीज बीन घेवन जस्ट रेहानाक कॉल केलें भायर सरला खंय 9 जालीं सो हांवें न्ही सगळें हांगासर कांदे बिने चॉप करून दवरला शिव सामको 10 असो पावतलो खंय म्हणलें असो म्हटलें मागीर जेवन तो परत वयतलो आई न्हिदला आई मातशें वीक दिसता खंय
ती काय आता मातशें थंडी जावपाक लागला ताळो बी सामको दुखता काय ती काय म्हणटा तूं न्हीद म्हटलें मागीर ती उठून ती जेयतली दाळ बीन आसा सॉरी रातची तशीच जेयना पाव बीन आसा पळय कितें खाता तें पळोवया आपल्याक काय टेस्ट ना म्हणटा ती तर थंडी जाल्यार प्रॉब्लम काडा दवरला हांवें मातशें मागीर गरम करून पितलें मागीर म्हटलें तिका सगळे जाणांनी वाफ घे म्हटलें विक्स घालून सो हांगा शू कितें दाखयता काय तुमकां कितें कितें हाडला हांगा ह्यो iPhone 18. श्रीनाथान आयफोन 18 लॉन्च केला आणि त्याने न्यू बाय केला श्रीनाथान लॉन्च केला आयफोन 18 सो रेहान रुबीना आयिल्ली आसा हांगासर हे पळयात हांगा बसला सो शिवान आयफोन 18 घेतला दाखय सगळ्यांक पयलीं रेहान दाखय फोन मॅन फोन श्रीनाथान काल हाडला हे एमेझॉनांतल्यान मेरे लिए अरे वो फोन आता है उसमें हाँ यूज कर रहा है so loud ringtone crazy एक्चुअली कितें जाता बरा एक एक इव्हेंटान न्ही तांकां मोबायल व्हरूंक मेळना मोबायल व्हरूंक मेळना कित्याक तुमी फोटोज बीन काडटा बी म्हणून ताका व्हरूंक मेळना सो हें बारीकशें घेतला बरें पडटा कॉल बी येता तांकां मागीर भितर अलाव करता सो अशें कॅमेरा मोबायल आसता पळय ते अलाव करना एक एक इव्हेंटान सो ताणें ते घेतले सो कितले पडले ताका 990 रेहान सामको शॉक जालो आयफोन 18 म्हणटे की अजून लॉन्चच जावंक ना तो पळय तो उठलो आमच्या आवाजान नंबर रिंग करता रिंग जायना आतां रिंग जातले तेच न्ही चड स्पेसू लागना बॉसान hello आवाज येता hello रेहान शॉक जालो रुबीना शॉक जाले जाय तू शॉक हुआ या रेहान याच्या दोळ्यांतल्यान न्ही सदांच अशें उदक येता ह्या दोळ्यांतल्यान चार्जिंग है उसको अच्छा है ना एमेझॉनान मेळटा हांव तुमकां लिंक धाडटा कोंक जाय जाल्यार हांव उठलो आवय iPhone 17 she bought iPhone 17 आयफोन 18 घालया हो दुर्बा शिव पळय हांगासर लायफान फर्स्ट टायम येयला ज्यूस करपाक कित्याक आपलो बेस्ट फ्रेंड येयला न्ही हय जालें म्हाज्या हांगा ऑमलेट जायत येयला सो हांगासर सगळें हांवें सेट केला पाव दवरला हे ऋत्विकाक ऋत्विक चड करी खायना ताका लागून येता थंड जातलें मागीर तें रस ऑमलेट यो बेगिना बेगिना अटे करा 60 रुपया एक प्लेट हात धू हांगा बस 60 रुपया रुबी लेग पीस तुमको सो रेहान येताना घेऊन येला मटन पुलाव हे पळयात स्पून घ्या रेहान रुबी स्पून लिहिलो कैसा रेहान टेस्टी गाडो काढल्या बरी दिसता या अच्छा आहे ना तो जस्ट गेली रुबिना बीन शिव गेलो आता डायरेक्ट सकाळी 7 येतलो न्हावून मी परत वयतलो जस्ट काडा दवरला हांवें हे पळयात काडा आसलेले मातशें गरम करून पिवया म्हटलें आनी उदक दवरलें हांवें गरम करपाक मातशें वाफ घेता मातशें बरें दिसतलें ओके आनी समथींग हांवें न्ही ऋत्विकाक फाल्यां टिफिनाक रेडी केलें पाव आसा म्हटलें बटर गार्लीक ब्रेड पावाक ते बटर गार्लीक लावून ताका फ्राय करून दितलें ओके सो चला हो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात चॅनलला सबस्क्राईब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय म्हणरे Bye. बाय म्हण सगळ्यांक Bye. I love you, friends. Please you comment and subscribe to my channel. God bless you all. तो पळय तें हसता Bye, bye. YouTube वाला video bye. बाय कर Bye. I love you, friends. Please you comment and subscribe to my channel. God तो bless you. खेळटा चला बाय